सगळ्यांक नमस्कार. आमगेल शेड्रस हा कुकिंग चॅनलाक पूरा जनांक स्वागत. आज पळयाची हुनी हुनी शेवई नारळा रस्सो आणि लायक फ्रेश बटाटा णोणचे तेवे आमगेल मंजेश्वर देवस्थानाचे स्टायलार केल्लेले. आता ही शेवई कसं स्पेशल शेवई अब्बा म्हळ्यार ही पळयाची कांय कष्ट नातील करची शेवई म्हळ्यार आळ आयना नातील करचे इजी मेथडार करचे शेवई कशी करची म्हण आज पळया आमी. हांगा सुरय आनी उकड तांदूळ मिक्स करून हांवें एक 5-6 घंटे तिंबयला आनी ताका सोय कांतून दवरला. 2 कप सुरई 2 कप उकडे काडला तिंबयला हांवें. ताका हांवें 1.5 कप बरी सोय काडून घेतला. आतां तें वेट ग्रायंडरार लायक करून नय करून वांटून घेता. वाट्टितान पळय मस्त उद्दार रोखून दवरचें नज कित्याक म्हळ्यार आमी आळाच्या ना ही आमी शिजोवन करची शेवई. ही काय हांव सोदून धरलेली रेसिपी न्हय. मिगेल मालगड्यान म्हळ्यार मिगेल मामवान मिगेल अण्णा भयण अक्कान पुरो अशी करची आशिल्ली शेवई आमी सान आसतना तीच शेवई आज हांव तुमकां करून दाखयतां. हाजी कन्सिस्टन्सी पळयाची मस्त उद्दा घालून करच्या ना कित्याक म्हळ्यार आळाच्या ना ते उडगास दवरका. उद्दा पळोवन थोडे थोडे करून घालका. उकड तांदूळ घाला देखून उद्दा धरता म्हणून एकपन घालनुकाची हाजी कन्सिस्टन्सी पळया. इडले पिठा वरी करचें आमी लायक नय वाट्टुका. वाट्टितना हांव मीठ घाल्ला हाकांगा त्या व्हिडिओर येयनी हांव मीठ घाल्लेलें. मीठ घालून वाट्टून घेतला. आतां पळय हाजी कन्सिस्टन्सी पळया. इडले पिठा पशी चिक्की सुक्के हें न्हय ते देखून हांव हांगा अर्द कप उद्दा घालून मिक्स करता. आनी आतां म्हणलें आळाच्या ना म्हणून ते देखून शिजोवन करचें. शिजोवका जाल्यार आमकां ते एक वाट्टेच्यो वो पोळेरच्यो जेवका तो एक पोळेर काडून घेवच्यो. मस्त दाट पातलाच्या ना जे रमदणांनी घाल्या वरी चिक्की पातळ पातळायल्यार ओग्गी शिजून येता. आतां हांव ते पोळेराक नारळेल तेला पयस सारयता आनी पळय पीठ हाका घालता अंत भितर. हांव आमगेल पेडावण लायक तर आसा आनी मिगेल्या 2 चाळणेस देखून हांव 2 आयदनां भितर करता. वयर एक वाट्ट्यांक घालता. तोग्गू कुकर आयदन आशिल्लें पळय फुडें कुकर आयदन म्हण येतलें शिजोवच्या पळय तें पळयल्यार कळटा तुमकां. ते चिक्की येतर आसा आयदनां तातूंत थोडे चेड घालता आनी हें चाळणी दवरून वयर ते वाट्टे दवरता. हे वाट्टे मिगेल वयले सादारण 20 मिनीट भितर शिजता. तोग्गूचे अर्द घंटो वता ते चिक्की तिक्कस. हें सादारण नॉर्मली तुमी आमी कशी शेवई करतना उंडी आळान पळय उंडी करून करतना उंडी शिजली की म्हूण सांगून अशी ओपन करून चेक करनाचे तशीच शेवई एक 20 मिनीट म्हणटना काडून चेक करतात. पळय हें शिजलां 20 मिनीट भितर शिजून आयला. चेक करतना पळोवप भितर पिठा पयशी दिसतवे जाल्यार रोपास एक 2 निमिश धांकून दवरका. शिज्जू म्हूण सांगून मस्त वेळ शिजोवच्या नज पिळच्या बारीक कश्ट जाता. म्हळ्यार लायक शिजून आयला हे 20 मिनीट भितर. हें मिगेल पिळून घेतना तो हांव चिक्की दाट घाला तें अर्द घंटो वता ताका. सो 10 मिनीट भितर तें पिळून घेता आनी हें मिगेल शिजून रेडी जाता. पळय थोडे पीठ आसा हांगा हांव हें वापस धांकून दवरता आनी तें पिळून येता शेवई. कितली इजी आसना. आतां मस्त जनांक शेवई खावका म्हूण आश आसता जाल्यार करूं गेल्यार थोडे प्राय जातना आमकां हातां दुखी पुराय आसता राबून आळाचें जायना पुराय. तेन्ना पुराय पळय भारी इजी मेथड हे शिजोवन करचें. आळाचें काम ना. केन्ना जाय तेन्ना आमकां शेवई करूं येतात. पळय हांव घाल्लें रमदणशी कट्ट करून घाल्ल्या आनी नॉर्मल आमी शेवई पिळ्ळ्या वरी शेवई पिळून घेवचें. एक उडगास दवरका कसो म्हळ्यार अशी शिजोवन शेवई उकड आनी सुरय मिक्स करून कोरयेत ना जाल्यार बरी उकड घालून कोरयेत. सुरय मात्र घालून अशी शेवई करूं जायना. पळय ह्या शेवई बत्ती कशी उदूर आयला आनी आमी आळान करची शेवई बरी आयला. पळय भारी टेस्टी जाता शेवई खातना कळयना ते आमी शिजोवन केला म्हणून कसले डिफरन्स ना. लायक शेवई हांगा गुडगुडू नारळा रोस केला. नारळा रोस कोणा इश्ट ना सांग्याची. नारळा रोस तुमकां पुरो जनाक करूंक तसो नारळ वांटून पिळून काडचें ताका जाय जाल्यार गोड आनी येळ घाली म्हण जाल्यार नारळा रोस जालो. हांगा फ्रेश बटाटा णोणचें भारी सुपर टेस्टी जाला. ताजी व्हिडिओ आमी हाजे पयशी फुडें अपलोड केला आमगेले मंजेश्वर देवस्थाना स्टायलर बटाटा णोणचें कशें करचें म्हणून. तुमी पुरो जन चेक कराची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घालता. तुमी पुरो जनाक हो भारी सुलभयेचे आमगेले शेवई व्हिडिओ इश्ट जालो म्हूण लागता. पूरा जन लायक करा शेयर करा कमेंट करा. सगळ्यांक धन्यवाद.